संतोषान सोमया मंदिरान जमल्या गीतां गावन माधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सोदेन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी कर्जां बापूय मोगाळ तूं आमचो जावो रक्ताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोमया मंदिरान जमल्या गीतां गावन माधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सोदेन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी कर्जां आयची मिरसांग अर्गामी सावन विजय मोंतेरो आनीक गिल्बर्ट लोबो ही मिरसांग दितात. सांगात आस आपणाच्या बऱ्या भलायके भाशेन माग जाय म्हणून बॅप्टिस्ट आनी शैला मागतात. प्रितम जोसेफेन डिसोजा आपणाच्या इराद्या बसून मागोवंक आमकां हें मीस दिता. सांगात आस देवादीन जाल्ल्या बसून देवादीन सेसिलिया डिसोजा बसून लॅन्सी डिसोजा आनी कुटुंब रोमेल कोलास देवादीन रोमेल कुलासो बसून फेल्सिटा कुलासो आनी कुटुंब देवादीन जॉन आनी क्रिस्तीन सल्डाना बसून आयरीन सल्डाना देवादीन आली सल्डाना बाल्ताजार आनी जोसेफिना बसून आयरीन सल्डाना देवादीन पिरेरां गेल्या बसून आयरीन सल्डाना देवादीन वलेरियान पिरेरा बसून आयरीन सल्डाना आनीक देवादीन सेफ्रीन सल्डाना बसून आयरीन सल्डाना. सांगात आस देवादीन थॉमस डिसोजा बसून लाबिना गोन्जाल्वेस देवादीन जे.एस. डिसोजा बसून सेसिलिया डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन लुसी डिसोजा बसून हें देवादीन जावन 17वें वर्स तिच्या कुटुंबाची आमी स्थितात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो आज भाग्यवंत लोरेस प्रधान सेवक आनी रक्षसाक्षी हाचे आमी फेस्त ह्या परब आचरसिता. जेजू शुभ वर्तेंत जिवीत म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां शिकयता तें आमी मागीर विवर्सितल्या जिवीत आतां मोठव्यान सांगचें धर आमकां आमच्यास भायलें अस्कत कुडी विश्वाचें जिवीत आसा मागीर भावार्थाचें तें गूंड देवाचें जिवीत आसा. देवाच्या जिविताक महत्व दिवन कशें जियोवचें आतां हें मी सुरू जावच्या पयलें आतां आमी आमचें जिवीत कशें आसा भावार्थाचें जिवीत कशें आसा ताचो उगडास काडया. भावार्थांत अस्कत जाल्या या तें जिवीत आनी ती घट करूंक ना कशी आमची विसवण करता हांव दिसपट्ट्या जिवितांत ताचो उडास काडन खंय सुकल्या हांव तें वळखून घेवया देवा कडेन सगळ्या बातकांच्या बक्षांनी मागया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बहुद अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Sonia kakutka, Sonia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sonia kakutka, Sonia kakutka. Mahima, 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 Mahima Deva Kunsargi Ani Shanti Tacha Ista Samsari Sarve Spora Deva Sargincha Raya Sapodvedat Deva आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेजू क्रिस्ता Bapaच्या एकल्या स्फुरता सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुtka तू बापाच्या उच्चार पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासांगातली देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोन भाग्यवंतो रेस दुर्बळ्यांच्या सेवेत विश्वासी रावन आणि रक्षसाक्षाचे कश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सांत पावलून कोरिंथघरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो इतले मतींत व्हरा जो कोण थोडेंच वंगता तो थोडेंच लुंवता जो कोण दाराळ वंगता तो दाराळ लुंवता हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवन रोडोन म्हणले बरें न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एका बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म सासणाक बाळटा
ओमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळा असो करता तो देव दराळ मापान तुमच्यो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हे. देवाचें वडुपकार. दया दाखोवन उंचणें दिता तो मनीस बागी. दया दाखोवन उंचणें दिता तो मनीस बागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञांक लागून उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संतत देशांत बळवंत जातली, नितीवंताची पिळगी सुबावपणी बाळतली. दया दाखोवन उंचणें दिता तो मनीस बागी. दया दाखोवन उंचणें दिता, आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस बागी. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास सदांकाल उरता. दया दाखोवन उंचणें दिता तो मनीस बागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक दिता तो, देखून तांचे बरेंपण सदांकाळ बाळता. ताची मान महिमा वाडत वेता. दया दाखोवन उंचणें दिता तो मनीस बागी. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सोमी म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता. तो मरत जाल्यार याथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव पगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतर ये. वाखवणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आज सान लॉरेन्स दियाकोन आनी मार्तीर हाचें फेस्त. इगर्जमातेच्या सुरवेच्या 3ऱ्या शतमानांत रोमांत क्रिस्तांव लोकांची सेवा दिवन आशिल्ल्या 7 दियाकोनां पैकी तो एकलो. चक्रवर्ती वलेरियनान 258 इसवेंत चर क्रिस्तांवांक मरणाचें फर्माण दिलें. पापसाहेब सिक्स्टस आनी ताच्या सांगाता 4 दियाकोनांक जिवेश मारले. थोड्या दिसां उपरांत पुवी सभेची आस्त बदकाची आनी दुडवाची जबाबदारी घेवन आशिल्ल्या दियाकोनो लॉरेन्साक रायान इगर्जमातेची आस्त बदीक दुड आपणाक दिसय म्हणून ताकीद दिली. 3 दिसांची रजा ताणें मागली. ताचे लागीं आशिल्लें सर्व दुड समाजाच्या न्हिदगातीतांक ताणें वांटलो आनी हांकां सगळ्यांक राया मुखार हाडन धैर्यान ही जावन आसा पवित्र सभेचें आस्त अशें म्हूण सांगून रायाक ताणें सांगलें. रायाक
लोरेसाचो इतलो राग आयलो ताका बाजून जिवेशी मारी जाय म्हणून हुकूम दिली. अशें ताका बसतना लोरेस खुशी आसुल्लो आनी सांगातास सगळ्या रोमा शारा खातीर तो मागोनूच देवादीन जालो. आयची शुभ वार्ता सांसुवांच्या 12व्या अध्यायांतली. आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय हें जेजू आमकां थंयसर विवसून सांगता. जेजूच्या काळार लोक दावीद रायाचो सोलो एक बुळवंत राय सोडवंदार येतलो म्हूण राखून आशिल्ले. जेजू मात्र आपूण एक कश्टांचो सेवक तसलो सोडवंदार जातलो म्हणून लोकांक सांगता आनी म्हणटा हिस्स जावन आसा देवाची मांडावळ. आपूण कश्टाचें मरण सोंसतलो, हांव मरणाचें जैतेवन जातलो हें जेजून ताच्या सिसांक सांगलें. आनी हें विवसून सांगच्या पासून आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें हांव एका गोवाच्या खणा बरी. एक गोवाचो खण ताच्या विशांत ही एक ल्हानशी खाणी एका बरे रानान केल्या. गोवाचो खण खणसेंत या तुप्यांत उरिल्ल्या खणा मदें आसतना संतोशान आसुल्लो. एक दीस शेतकारी ताका थंयतावन काडटा. माती तयार केल्ले कडेन ताका मातयेंत घालता आनी उपरांत त्या गाद्यांत शेतांत उदक येशें करता. उदक येताना वो खण रडटा. म्हज्यान उस्वास सोडूंक जायना, हांव मरता मरता म्हणून बोबाट घालता. एक थाळो एक ताका आयकता, उगस राव. आनीक गोवाचो खण म्हणटा, कोण तूं? तुका रसुल्लो देव, आतां तुका नव्यान आनी एक जिवीत दिवंक हांव येता. तुका रसुल्लो देव, तुका नव्यान आनी एक जिवीत दिवंक हांव येता. तितल्यार त्या खणाचो मोत सुकली आनीक ताका कितें जालें खबर ना. थंयच खण मेलो. पूण थोड्या दिसां उपरांत त्याच खणांतावन आयलो एक वयर सोबीत पालवी, नवें जिवीत. म्हज्या भाव भयणीन हें सांगून जेजू म्हणटा, असलें म्हजें जिवीत जातलें आनी म्हजो पाटलाव करतल्यांनी अशेंच नव्या जिविताक येवंक जाय. आपणाक तांणी मरो जाय आनी नव्या जिविताक तांणी ये जाय म्हूण जेजू सांगता. आनी ह्या विशयांत जेजू विवर्शिताना म्हणटा, मनशाक 2 तरांचें जिवीत. भायल्यान कुडी विश्वाचें, ताच्या कुशलायेचें आनीक गम्मात माझा मारचें तसलें जिवीत. भितरल्यान देवाचें जिवीत आसा. आतां ताणें ह्या भायल्या 4 दिसांच्या जिविताक मोर जाय. आपणाच्या स्वार्थी जिविताक सदांच सकास मोर जाय आनी नव्या जिवितांत जियोंक ताणें प्रयत्न करी जाय. नवें जिवीत मोगाचें, सेवेचें, समाधानाचें, देवाचें रास आपणा थंय हाडन पेल्या कितें वांटून दिवचें जाल्यार ताचें जिवीत जाय. जेजू ही शिकोवण दिता आसतना आमकां तो उडास करता, आमी ताचे बरीच जिये जाय ताचो पाटलाव करी जाय म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी एका कश्टाच्या संगतींत आसां आनी तें जावन आसा कोरोना व्हायरस पिडेचें तें वातावरण.
हर एकलोय भियेला. म्हजें जिवीत कशें, फाल्यां म्हाका कितें जायत, म्हजें जिवीत हांवें कशें सांबाळचें म्हूण इसड भियेला. आनी ह्या वेळाचेर जेजूचें उतरां खंडीत जावन आमकां मस्त उपकाराक पडटात. जेजू म्हणटा आमी सट्ट भियोवची गरज ना. हें जिवीत ह्या संवसारांत शाश्वीत न्हय. तें देवान आमकां दिलां एका खणा बरी मातयेंत पडोन अस्कसायेबाग मरोन आमी नव्या जिविताक येवन ह्या नव्या जिविताचीं फळां दुसऱ्यांतय वांटून घेवच्या बसून. त्या बसून असले कश्ट आयिल्ल्या वेळाचेर आमी भियान जावचें न्हय. फाटीं आमी चरित्रेक पळयता, कोडकारांची सेवा करूंक कोणी नातल्या वेळाचेर भाग्यवंत पिटर धमियाव म्हणटा हांव येता त्या कोडकारांची सेवा करूंक तो मुखार येता. अशें चरित्रेंत जायते दाखले आमी पळयता. हांव म्हाकाच त्याग करूंक, म्हाकाच मरोंक एका खणा बरी आपूण संपूर्ण आपणाकच नव्या जिविता येवंक तयार आसा. त्या नव्या जिवीत दुसऱ्यांगेर दिवंक हांव तयार आसा म्हणून जियेल्ले जायते जाण. आनी आज नोरेसाचें आमी फेस्त करता आसतना हेंच आमी उडासा हाडटा. तर मुगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी एक आमी उडास दवरया. कुडीच्यो 7 दयाळ कुर्ण्यो आसात आनी तातूंत भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें, धानेल्ल्यांक पिवूंक दिवचें, उक्त्यांक नेसण दिवचें, निराश्रितांक परक्यांक येवकार आसरो दिवचो, पिडेस्तांक भेट दिवची, घायल्ल्यांचे गाय बांदचे, बंदेत आशिल्ल्यांची भेट करची, मेल्ल्यांक निखेबुचें. निमाणें त्या मेल्ल्या निखेबुच्या विशयांत एक शब्द सर्तीक तो जावन आसा. आज इतलो लोक भियेला. एका दाक्तराचें मरण करतना भुरग्यांनी ताची सेवा खाण गेल्लो लोक ताच्या लागीं वचोन ताच्या मरणा वचोन तयार ना. आमच्या गांवांत इतलीं जाण आमचो मोग करतात, सेवा दितात, तांच्या मरणाक आमी भियेता. इतलें जायती आमी जागृतगाय खाणगे जाय ना म्हणना. आमकां जाय म्हूण त्या वशावेचें न्हय, पूण सगळी जागृतगाय खाण गेल्या उपरांत आमी ह्यो दयाळ कुर्ण्यो सोडच्यो न्हय. त्या जिविताक आमी जियोंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां आपयता. तशें जियोंक असोच आदार आमी मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांचो म्यान. स्विकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्यान. हर एक अत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वोच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका अर्पोवच्यो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिलेलें. उज्या वायना संगी भेटयता दिनपणी. काकुदारा देवा दैवीक नितीगारा. दाखय तुजी दया, लाभय तुजी कृपा. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको,
मोलाच्या भावा बहिणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या खण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्षसाक्षांच्या वर्णा वरवीं मोहिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमानान आमी संवसाराचे सोडवण्या वसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसा आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स, तुज्या रक्ष साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक गायेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तो पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासली कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासा करा. Power so good for God to young. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù jivanzala. O pavarta sodu, ami pergertam, Gesù novianietolo. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शकतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे जगातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें भरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन तुझे ती सोपती भाग्यवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां आमकां आमच्या सैमाक मरून अस्क सैमाक मरून धैर्यान देवाच्या जिवीत जियोंक ताचें राज आमकां येवं म्हूण मागून तातूंत जियोंक असो आदार जाय हेंच मागून सोम्यान शिकयलें मागणें आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षतां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटान तें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदाराचें सुक्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारता कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म थांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूंच येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांका तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी त्या पासून आपणाकच मरता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. Tuka senja kaళizi hotrepta mogal somyam Jezuraya ye tu moja kalzandanya dados tu karyeniam tuja swagat swagat Jesus somyam संतोषाना स्वागत करता स्वादिकेशा प्रीतमोगाच्या रावतू काळजान मोजा स्वागत स्वागत
जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रति मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळज आमच्या दुर्बळ भाव बहिणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक लागून उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता येजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर्वपुतवेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार तुमकां सपनांगी संतोष बरी सांलोरेसाचें फेस्त मागता हांव वसा प्रसादचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां पीक तरी आसा याते पौराणिक तो दे मागया आमी दुनिया लागी दाडच्या साक्षी करे मागया आमी दुनिया लागी दाडच्या साक्षी करे मोकलाड पुतला सोवे आंकवार बरी आशिर्वाद दी आमकां भगवंत पुस्तकाचे कुरवेन योरम काम से देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन